आजच्या भागात तुमकां सगळ्यांक ग्रीन पार्क हॉटेल म्हापसा हांगासर येवकार. आजचे आमचे सेलिब्रिटी गेस्ट, मल्टी टॅलेंटेड, अ व्हेरी वेल नोन फेस इन गोवा, ॲक्टर, डायरेक्टर, प्रोड्युसर. जाणून घेवपाक जाय कोण ते पळयात. काणकोणच्या लोलया ह्या ल्हानशा गावांत रावपी तपन आचार्याची काणी सच्चे परस वेगळी. चडशे पालक आपल्या भुरग्यांक दोतोर वा इंजिनियर जावपाक प्रोत्साहन दिता, पूण तपनाच्या बापायन ताची ताक वळखून ताका अभिनयाच्या क्षेत्राकडे वळपाक प्रोत्साहन दिलें. मुखेलपणान मराठी आणि कोंकणी चित्रपटांतल्यान योगदान दिवपी तपन आचार्य हो ॲक्टर, लेखक, निर्मातो आणि दिग्दर्शक म्हणून फामाद. प्रादेशीक वर्गांतल्यान उत्कृष्ट फीचर फिल्माचो राष्ट्रीय पुरस्कार फावो जाल्ल्या मार्टिन्स आणि अलिशा ह्या चित्रपटांतल्यान तो परजळ्ळो. तांणी निर्मीत केल्ल्या जन्म ह्या मराठी फिल्माक राज्य पुरस्कार तशेंच दादासाहेब फाळके पुरस्कार फावो जाला. वेंचणूक आयोगान ताची स्टेट यूथ आयकॉन म्हणून निवड केली. मडगांवच्या श्री दामोदर वाणिज्य आणि अर्थशास्त्र महाविद्यालयांतल्यान ताणें आपलें शिक्षण पुराय केलें. सध्या तो राष्ट्रीय रोल बॉल फेडरेशन तशेंच गोंय राज्याच्या AVCGXR संस्थेचे अध्यक्षपद सांबाळटा. वेगवेगळ्या सरकारी तशेंच प्रायव्हेट संस्था खातीर 100 वयर लघुपट, जाहिराती, चित्रपट आणि डॉक्युमेंटरीचेर काम केल्लो तो एक अणभवी दिग्दर्शक. जाणून घेवया ताची फुडली सायड आजच्या एपिसोडान. So let's welcome our today's celebrity guest, Tapan Acharya. Welcome. कशें आसा? आसा बरो. गुड टू सी यू हियर. आणि म्हाका दिसता खूब जाण जे पळोवपी आसा तांचे म्हाका दिसता आतां हार्टबीट वाडले आसली ऑब्वियसली तुमकां पळोवन. हार्टबीट वाडोवपाचें म्हळ्यार कशें एंग्जायटी जाता, एक्सायटमेंट जावन काय भिवन दोन तीन तरेन हार्टबीट वाडटा. म्हाका खबर आसा की यू आर हार्ट थ्रॉप ऑफ सो मेनी आउट देर, रायट? आय डोंट नो. yes, obviously yes. Okay, so what is food for you? Food for me is a thing for a body sustainability of my body. When I say body, it's an ingredient which keeps me alive, and I'm a big foodie. So I can't limit myself saying that हांव फक्त जेवता जगपा खातीर. You know, there are two kinds of दोन तरेचे आसात. कितें हांव जगपा खातीर जेवता आनीक जेवपा खातीर जगता. सो हे दोनी कडेन हांव खंय तरी एक balanced food approach. But I am a big foodie. Most of them know about it. ओके, पण त्याच्या बरोबर सगळ्यांक खबर आसा लायक यू आर अ फिटनेस फ्रीक, रायट? I am balanced fitness person. म्हाका सगळें खावपाक आवडटा. ओके, बट यू आर अ व्हेजिटेरियन. I am a vegetarian by choice. सो बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन काणकोण, ज्या जाग्याचेर असे खुबशे ऑथेंटीक ट्रेडिशनल डेलिकेसीज आसता, खास करून ती कंदमुळां म्हणा किंवा बाकीचे फिश. एवरीथींग इज सो ट्रेडिशनल. सो तुमचे चायल्डहूड आणि फूड सो ते कशें आशिल्ले? सो एक ट्रेडिशनल सारस्वत फॅमिलीक जन्माक आयिल्लो. सो फूड वॉज ऑलवेज ऑन द प्लॅटर, एवरी डे डिफरंट थिंग्स. वेजिटेरियन फॅमिली आशिल्ली, त्या कारणान सगळे तरेची वेजिटेरियन लिमिटलेस वेजिटेरियन वरायटीज टेस्ट करपाक मेळ्ळ्यो. अशें न्ही हांव आतां खंय तरी आतां जंय हांव आतां भोंवता खंय वता फ्रेंड्सांक, शिवराक म्हळ्यार फक्त दाळ आनी वरण भात इतल्यार लिमीट नासता. सो खूब डेलिकसीज आसतात तोंडाक रूच येता पळय, खुबश्यो डेलिकसीज आसतात. आनीक सदांच खंय तरी हांव खुबशे जाण म्हजे फ्रेंड्स आज सोमाराक खंय वचपाचें तर एक रेस्टॉरंटाक वचपाचें, पाव भाजी खावपाचें, आज कांय चलना अशें आसता. सो हांव तांकां सांगता ना, वॅज म्हळ्यार देर इज वास्ट ओशन ऑफ फूड्स वीच आर अवेलेबल. पण अशी काय डेलिकेसीज आसा जे तुमी आतां मिस करता, जे तुमी भुरगेपणान एन्जॉय करताले पण आतां खंय तरी तुमकां मेळना ते? आतां कशें आसा, ओवर अ पिरियड ऑफ टायम म्हजी आवय अजुनूय त्यो सगळ्यो रेसिपी म्हळ्यार जेवणां करून म्हाका खंय तरी एक 8 दिसांनी 10 दिसांनी जाय आसता तेन्ना हांव काणकोण वता. ओके, वचून हांव खावन जेवन येता. सो त्यो खंयच मिस जायनात. मिस क्वचितच म्हळ्यार संपर्क अजून गांवा कडेन संपर्क आसा, गांवाक वता, गांवाक येता. सो त्यो कांयच मिस जायना. म्हणजे सगळे जे कितें फूड हॅबिट्स, जर म्हाका कसली रूच आयली, कसली टेस्ट जाली, हांव बाजाराक सोदता. किंवा आमच्या गांवांनी अशी लोक आसात जांकां फोन करून सांगल्यार, आतां तर फोनाचेर सांगल्यार मातशें रका दिल्यार मातशें हें हाड रे, मातशें माडी हाड,
मातशे तुजे हें हाड, तुजी सून हाड, तुजे गड्डे हाड म्हूण सांगल्यार तांकां फोन करून सांगल्यार ते हाडून रेडी करून दवरतात आनी हांव फक्त वचपाचें घरा कडेन म्हजें काम सोंपोवन आवयचे हातचें खावन येवपाचें अशेंच आसता. ओके, सो ह्या सगळ्या भितर वॉट इज युअर फेवरेट फूड? नॉट फूड इट सेल्फ इज फेवरेट. बट अ स्पेशल एक अशें डीश की तुमकां खरेंच एनी टायम यू कॅन ईट, केन्नाय खावं शकता. Anytime I can eat everything and anything anytime. So म्हाका जेवणाक I don't restrict myself. I love food. ग्रेट. गोंयान भोंवता, आउट ऑफ गोवा आसता, आउट ऑफ इंडिया तुमची टूर चालूच आसता, पण त्या टायमाचेर मागीर फुडा बरोबर कशें एडजस्टमेंट करचें पडटा केन्ना एडजस्ट अशें? सो खूबदां स्पेशली एशियन कंट्री आमी भोंवता आसतना, आय मीन इस्टर्न एशियन कंट्रीजां भोंवता आसतना वेजिटेरियन आशिल्ले कारणान खूब त्रास जाता. बट देन ओवर अ पिरियड ऑफ टायम वी हॅव नोन युरोपाक त्रास जाता. युरोपाक वता तेन्ना युरोपाक बिकम्स अ लॉट ऑफ ट्रबल फॉर वेजिटेरियन. मिडल ईस्ट एंड ऑल दोज थिंग्स थंय सगळे बाकीचे कडेन सगळे कडेन गुजराती मारवाडी पाविल्ले कारणान थंय वेजिटेरियन खूब जेवण बरें मेळटा. बट अदर प्लेस आफ्रिका सुद्दां वेजिटेरियनाक चड त्रास जायना, मेळटा, सोदचें पडटा, बट चड त्रास जायना. एशियन कंट्रीजांक खूब त्रास जाता. ओके, सो आमच्यो गजाली अश्योच चालू उरतल्यो, पण आज जे आमी तुमचे कडल्यान करून घेवपाचें आसा कुकिंग, हें केन्ना केल्लें हाजे पयलीं? जे म्हजे क्लोज सर्कल्स आसात तांकां सगळ्यांक खबर आसा, ते म्हाका केन्ना तरी इन्सिस्ट करतात, तपन आज खंय तरी आउटींग करया, खंय तरी भायर वचया आनी तुवें रांदपाचें. ओ वाव, इज इट? सो आय कूक वेज, आय कूक नॉन वेज ते करता ऑल्सो. ओके, नायस. आज आमकां जे गेस्ट मेळ्ळा ते म्हाका दिसता कुकिंगानूय एक्सपर्ट. आमी शुअर की कितें तरी एक स्पेशल I am not an expert. I cook with full of my affection, passion and good heart and people love it. I'm not an expert. ओके, सो लेट्स सी. आनी आज कितें दाखोवपाचें आसा? सो अशें हा तो विशय जाल्लो आमचो की सदांच वेजिटेरियन लोकांक सदांच मारामारी आसता की सोमार ब्रेस्तार गोंयाक खास करून लोक वेजिटेरियन सोमार ब्रेस्तार शेनवार अशें आसता. सो तांची सदांच मारामारी आसता, अरे वेज कितें करपाचें, खास करून घरच्या बायलांचेर ते प्रेशर हाडटा, अरे कितें ना जाल्यार आमी भायर वतात, कितें तरी अशें कितें तरी करून तें खंय तरी स्केप, कितें तरी दाळ, खंय तरी रवा फ्राय, आजे आमचे बटाट्याची कापां घाली किंवा मागीर तुजी कसली निरफणसाची कापां घाली आनी तितल्याक तें सोंपलें डीश. आमी करया काफ्रियाल, वेज काफ्रियाल. आतां वेज काफ्रियाल म्हणटकच तुमी म्हाका म्हणटली वेज काफ्रियाल कशी करूं? वेज काफ्रियाल जायते भशेन करपाक मेळटा. आज आमी लिमिटाक करया. वेज काफ्रियाल, पनीर काफ्रियाल करपाक मेळटा, वेजिटेबल काफ्रियाल करपाक मेळटा, तुमच्यांनी आमच्यांनी कॉलीफ्लावर घालून तें काफ्रियाल करपाक मेळटा, कॉलीफ्लावर पोटेटो घालून काफ्रियाल करपाक मेळटा. आज आमी फक्त पोटेटो घालून काफ्रियाल करूया, पोटेटो काफ्रियाल. ओके, सो म्हाका दिसता ही आमचे सगळे जे वेजिटेरियन आसा तांच्या खातीर एक बेस्ट ट्रीट ही आज तुमचे कडल्यान. सो इंग्रेडियंट्स पळय कितें. इन्ग्रेडियंट्स जे रेग्युलर आमी काफ्रियालाक यूज करतात मेजरली तेच इन्ग्रेडियंट आसतले. फक्त जो मेन इन्ग्रेडियंट आसतलो काफ्रियालाचो, जसो काफ्रियालाक चिकन काफ्रियालाक चिकन आसता, सो त्या जाग्यार आमी वी यूज पोटेटो, वी यूज ऑनियन्स will be the ingredients. We can use here paneer also. पनीर जर कोणाक म्हळ्यार खावपाची इच्छा आसा पनीर घालपाक जाता. आनी हांव मिक्स वेजिटेबल काफ्रियाली करपाक जाता, जे आमच्यांनी कॉलीफ्लावर आनी बाकीची घालून वेजिटेबल्स घालून करपाक जाता. बट जी बटाटाचेर जी काफ्रियालाची जेन्ना ग्रेवी चडटली तेन्ना ताची जी टेस्ट आसतली दॅट वील बी डिफरंट, बिकॉज एनी वीच वी नो दॅट पोटेटो इज वन ऑफ द इन्ग्रेडियंट्स इन चिकन काफ्रियाल ऑल्सो. सो वी नो टेंटेटिवली द क्लोजस्ट टेस्ट हाव इट कॅन बी डन. सो वील जस्ट ट्वीक इट, मातशी खंय तरी ट्वीक करया आनी वील डू अ डिफरंट रेसिपी टू. ओके, सो तू ही पयलीं केल्या आदी केन्ना? करत आसता. काफ्रियाल जे आसा ते आमच्यांनी पोटेटो, पनीर, मशरूम ह्या तिनूय इन्ग्रेडियंट्साक जर घेवन करपाक जाता. इवन ब्रॉकली काफ्रियाल करपाक मेळटा, पूण ब्रॉकलीची टेस्ट तितली बरी म्हळ्यार आमकां गोंयकारांक खास करून तितली इट कॅन बी गो एज अ लिटल बीट फिटनेस फूड कायंड ऑफ थिंग, पूण तितली बरी जावची ना. बार्बिक्यू करपाक जाता, काफ्रियाल बार्बिक्यू करपाक जाता, काफ्रियाल मॅरिनेशन करून मागीर तांकां बार्बिक्यू, पूण आमी आज ग्रेवी फॉर्मेटाक करया. येस. सो इन्ग्रेडियंट्स आमी रेग्युलर इन्ग्रेडियंट्स हेच घेतात, कोथमिरीचो पालो, मीठ, कांदो, गरम मसाले सगळे, लसूण, मिरसांग आनीक येस आलें. सो दीस इज द बेजीक जें ग्रीन पेस्ट करून आमी ताजे आतां रेसिपी स्टार्ट करया. लेट्स स्टार्ट. ग्रीन पेस्ट जातली आमची बेजीक कोथमीर, लसूण, आलें, मिरसांग हाजी आमी पेस्ट करया. स्वताची चव आसता. जेवण म्हणटा तें कशें आसता, जेवण म्हणटा तें दोळ्यांनी खावपाचें आसता.
जिबेने खावपाचें आसता वासांनी बरें दिसपाक जाय सो इट हॅज टू बी अ प्रेझेंटेबल ट्रीट देन यू ईट द फूड विथ slumptuously and it get digested also. Yes. सो ग्रीन पेस्ट पहिली So green paste सायड बाय सायड आमी ग्रीन पेस्ट करता आसतना आमी चॉप बोर्डाचेर हांव चॉप करता सगळें सो दॅट इन्ग्रेडियंट गोज फॉर चॉपिंग हे फायन चॉप्स करपाचे सो आज स्टुडंटांनी शो दिलो म्हणून आज प्रॅक्टीस करूं येता ओके पण तुमची सगळ्या त्या ऍक्टिव्हिटीज कितें ना कितें चालूच आसता बट वॉट इज द बेस्ट रोल यू एन्जॉय तुमचो रोल खंयचो बेस्ट इन वॉट इन ऍक्टिंग म्हणा तुमचे डायरेक्शन प्रोडक्शन सी accidentally I am an actor. ऍक्सिडेंटली यू आर Accidentally I'm an actor. So otherwise I would have been I'm happy to be a producer, happy to be behind the cameras, but it's just accidental thing that I'm here. But I enjoy everything what I do because I get so much of love and affection. वेब सिरीज अँड मुवीज खंयचे तुमकां चड प्रेफरन्शियल दिसता Movies. मुवीज And of course now it's a new content called as web series because you remain there. Movies you come to the screen, go out of the screen, then it goes on the web series or TV format. Web series remains on web for a longer time as and when whoever wants it they can watch it. अशी आसा परिस्थिती. खुबशे प्रोजेक्ट्स तुम्ही ऑलरेडी केला सो आता अपकमिंग प्रोजेक्ट खंयचो आसा तुमचो आता सद्याक वी आर फोकसिंग मोर ऑन एनिमेशन बेस्ड प्रोजेक्ट्स बिहाइंड द Okay. कॅमेरा आनी दॅट इट सेल्फ कीप्स मी बिझी ऑक्युपायड ते आसा प्लस दॅट न्यूली इंट्रोड्युस्ड गेम इन इंडिया रोल बॉल आय एम द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया फेडरेशन ऑफ दॅट सो दॅट कीप्स मी बिझी आय एम ट्रॅव्हलिंग since last 1 year only for that promotion of that sports so there also such things happen when I can cook sometimes. ओके I cook food because arrangements we go remote, very remote places. फॅमिलीक टायम कसो दिवपाक मेळटा स्पेशली काडटा कसो काडटा Balance. You have to find a balance. बायल बरी मेळ्ळ्यार सगळें बरें आसता म्हणटात पळय तशें सो बायल बरी मेळ्ळ्यार सो हांव टायम मागता बायले कडेन टायम दिता बायलेन जर सांगलें अमक्याच टायमाक मेळटलें म्हणून सांगल्यार देन इट थिंग्स probably I wouldn't have been able to explore my other self potentials everywhere else. So that would have been a difficult phase. See, when they say behind every successful man there has to be a woman, the woman has to be understanding enough to understand her man, what he wants to explore and how she can be supported. So that is important. So then a man can come in the kitchen also to help her. ओके आनी तेन्ना रिएक्शन कितें आसता जेन्ना खरेंच किचनाक हेल्प करपाक वता तेन्ना कितें चडशें जालें केन्नाच हेल्प केल्लें पळयना हांव पण तुमकां कशें दिसता तेंची रिएक्शन कितें आसता रिएक्शन पयलीं तर म्हाका किचनाक वचपाक अलावड ना. हय माय गॉड दिस व्हेरी सरप्रायझिंग सो आमी हांगा सद्याक ज्यो इन्ग्रेडियंट्स यूज करतात ते आमी पंचामृताची यूज करतात. दिस इज पंचामृत कोल्ड प्रेस ऑयल जे आमी आतां घालतले. हांगा पंचामृताचे आमी सॉल्ट यूज करतात, पंचामृताचे चिली पावडर यूज करतात. सो हातूंत आमी मसालो घालया. हातूंत थोडें तेल आनी हातूंत चडशें तेल आनी हातूंत इतलेंशें हातूंत एक अरावंड 50 ml ऑयल इज मोर देन सफिशियंट इनफ. सो हातूंत आमी सगळो मसालो गरम मसालो मिरयां थोडी पावडर फॉर्मेटाक यूज केल्या आनी मिरसांग बी थोडीशी हातूंत. बिसायड दॅट आमी कांदो फायनली चॉप्ड कांदा आसा तो घालता. सो हातूंत आमी कांदो घाल्लो आसा मसालो घाल्लो आसा बारीकसो लसूणय घाल्ले आसा. आतां हातूंत आमी कितें करया पोटेटो वेज कट मारला. सो आनीक सायड बाय सायड हांगा अळंग उज्याचेर म्हळ्यार मिडियम फ्लेम दवरून आमी करपाचें. तळसुपाचो बरो कांदो असो दवरून ब्रावन जावपा जाय मातसो. सो हे जे दोन हांगा पोटेटो वेजीस जातात ह्या सायडच्यान जाता. सो आमी एक बारीकशी मल्टीटास्किंग एक्सरसायज करया. हो काफ्रियाल मसाल्याचे ग्रीन पेस्ट आमचे कडेन आतां रेडी जावन आयिल्लें आसा तें आमी तातूंतले थोडेशें अर्दे यूज करून पोटेटोज मातशे मॅरिनेट करया सो दॅट पोटेटोज मॅरिनेट करतकच टेस्ट ताजी भितर म्हळ्यार वता आनी ती भितरली प्रत्येक बायटाक भितर तुमची ती टेस्ट तोंडाक लागता. सो त्या पद्दतीन तें जातलें आनी मागीर आतां मसाल्याक हांगा जसो रेडी जालें तशें आमी तातूंत मिक्स करपाचें. हाजे आमी जवळ जवळ 4 पीसीस करया. सो हे घालता थोडे. सो हे आतां पोटेटोज जाल्यात पळोवया आतां कितें जाल्यात ते क्रिस्पी जाल्यात कितें ते घेता.
कितले टेक्स्चर करून आमकां हो टेक्स्चर पुरो आमकां आय थिंक दिस इज बेटर. आतां आमी कितें करया, थोडे हांगा काफ्रियाल जी आमी ग्रीन पेस्ट करून हाडला आनी मसाल्याक आमी मिक्स करून थोडो वेळ मातशें जो टेक्स्चर जाय, आय मीन जितलो पातळ जाय तितलो पातळ करपाक जाता. दिस वी हॅव टू कूक. आनी आफ्टर दीस वी ॲड जे आमचे मॅरिनेटेड पोटेटोज आसतले ते आमी cook for some time. So this is almost ready. हे जालें काफ्रियाल. पोटेटो काफ्रियालाक लावपाक कितें जाल्यार आमी पोळी करया. सो दिस इज लिटल बीट ऑफ अगेन आमी पंचामृताचें ऑयल घाला हाजेर. थोडेशें गार्लीक गार्निशिंग्स घेतल्यात. थोडीशी ताका ती मातशी जावं दी. सो वील कट दिस ब्रेड. रोल करूया सो ताका ती गार्निशिंग्स एब्जॉर्ब जातली. सो दिस इज वॉट वी हॅव डन. वी हॅव टू डू इट फॉर ऑल ओके. अँड वी कीप इट फॉर प्लेटिंग हियर. स्वादिश ह्या सेगमेंटांतलो आमचो हो पयलो डीश जो आसा हो रेडी आसा आनी आमच्या स्पेशल गेस्टान तो आमच्या खातीर केला. आमी तो टेस्ट मागीर करून पळयतलीच, पण आतां वेळ जाला एक ल्हानसो ब्रेक घेवपाचो. घेवया एक ल्हानसो ब्रेक आनी रोखडीच परत येया पंचामृता स्वाद आस्वाद सीझन 3. मॅडम, सुगंध तर इतलो बरो येता जाणा. थँक्यू. टिफिना वांगडा त्यो न्यूट्रिशनाच्यो गुडयो दिवपाक विसरू नाका हा. आता तू न्यूट्रिशनाच्यो गुळयो विसर. कित्याक? का या तांदळातूच सगळे न्यूट्रिशन मेळटले. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न, झिंक, फॉलिक ऍसिड, व्हिटॅमिन ए, बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर हे झाले नाही निरोगी आणि सुवादिक. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. विसवा उपरांत तुमकां सगळ्यांक परत एक फावट येवकार पंचामृता स्वाद आस्वाद सीझन 3. आनी आतां वेळ जाल्या आमच्या फुडल्या सेगमेंटाचो खेळ टायम. आनी ह्या सेगमेंटान आमच्या आजच्या गेस्टाक खेळपाक जाय एक ल्हानसो खेळ. हांगासर आमी दवरला डिफरंट टायप ऑफ ज्युसीस. तुमी एक एक सीप मारून सांगपाक जाय की ज्यूस खंयचो. आनी आय एम शुअर गेम सारके तांच्या खातीर इजी, कित्याक ओदोळ पासून फक्त वासाचेरूच ते सांगतात की मसाला सारको जाला की ना, डीश कसो जाला तो वासूच घेवन. सो एक्सपर्ट आसा कन्फर्म आनी हे बऱ्या भशेन जाता. Now I'll tell you something. I have one problem in life. I couldn't excel in any of the exams. म्हणजे खंयच्याय शाळेय परीक्षा किंवा कॉलेजीची परीक्षा जी आसत थंय एवरेज स्टुडंट 50%, 50-55%. But when it is not an exam, I perform. When it's an exam, it's difficult. It is with most of us, right? Most of us, we go through this. So तू आता परीक्षेक घाला बघा परीक्षेची झोनाक. So we'll see how it works. ऑल द बेस्ट. We'll go with the sequence. कितले पिवपाक मेळटा? जाय तितले बी आनीक जाल्यार आनी हाडून दिता. I'll drink. I'll drink. This is some packed juice or lychee. Right. This is very easy. अशी सांगनाका न्ही मागीर ते ऑटोमॅटिकशें मागीर आमकां दिसता मँगो ज्यूस म्हणून. It is. हय मँगो गुड. सो पासिंग मार्क्स 20, 20, 40 पास जालो. आतां मुखाल्लें कितें जालें दाखयता. This is what? This is, that one was lychee, mango. This is, give me a time. Just मातसो पेपर आन्सर मागीर बरयता. सद्या हें करूं येता. अरे ना पॅलेट आतां सगळे mix जाले flavors. सगळे मिक्स जाले फ्लेवर्स. सो this appears to be again lychee, some close family of lychee only. Can't. Slightly difficult, I think. I know this, but now याद जायना. This is mixed fruit. No? Fail? I'm holding on to this. And this?
This appears to be. Oh, this is not. Cranberry. ना फेल. एक उरला राव तरी की सांगता 60% तरी हायर फर्स्ट क्लास कन्सिडर करतात न्ही 20 मार्क्स ऑलरेडी झाला तुमचे. 20 दादा मार्काचे 50 आय विल कन्सिडर ओके आय नो दिस बट सॉरी पास तिने गेले. हाय तिन्ही पास ओके सो पासिंग मार्क फक्त. पासिंग मार्क्स ओके पायनॅपल ऑरेंज मिक्स. Oh, this was pineapple. Yes. And this was ऑरेंज. orange. How can I change the sequence? This was orange. And that was mixed fruit. Oh, so I changed it. I said mixed fruit. Ashi. ओके सो एनिवेज पासिंग मार्क मेळा सो प्रायजूय तुमकां मेळटलो तुमचो. सो रिक्वेस्ट करता ग्रीन पार्क हॉटेलचे ओनर अभिजीत वाळके हांच्यांनी आमच्या आजच्या सेलिब्रिटी गेस्टाक तांचो प्रायज दिवचो. Thank you very much for passing. for doing such a wonderful thing. No, multitasking. I don't know about the other thing. For here, this is just passing. That is just the This is entertainment part. this is how I have scored in all my college and school and everywhere. Probably. घर की कहानी. It is our gift voucher. You have to come here in Green Park. Thank you. Nice lunch or dinner. Thank you very much. I appreciate it. Thank you very much. थँक्यू. Thank you. ओके सो आमचो खेळ टायम सोंपला आणि आता ग्रीन पार्क हॉटेलचे शेफ आमच्या गेस्ट खातीर एक स्पेशल डिश प्रिपेअर करपाचे आसा ते आसता आमचो तडका वेज शेफ. सो आपोया आमी ग्रीन पार्क हॉटेलचे शेफाक आणि करूया एक डिफरंटशी एक पळोवया रेसिपी तुमच्या खातीर स्पेशल. नाही रेसिपी बरी आसा परत अशी परीक्षा जातली नो आता फक्त ते करतले. खावपाचे न्ही खावपाचे. येस. थँक्यू व्हेरी मच. तड़का विद शेफ हे सेगमेंटान आमचे बरोबर आसा ग्रीन पार्क होटलचे शेफ दास. और दास आपको मालूम है ना आज क्या करना है हमारे सेलिब्रिटी गेस्ट के लिए आपको स्पेशल डिश बनाना है. हाँ, क्या बनाने वाले हो? पनीर हरी मिर्च. पनीर हरी हरी मिर्च. मिर्च. कहना खाला पनीर हरी मिर्च. भैया लग तो रहा है अच्छा प्रिपरेशन तो बहुत ही अच्छा लग रहा है. कैसे बनाओगे तीखा बनाओगे हाँ सर तीखा बनेगा थोड़ा. स्पाइसी एकदम स्पाइसी मीडियम रहेगा. अच्छा. और चटपटा स्टाइल. चटपटा रहेगा हाँ, सर. अच्छा बढ़िया से तो बनाओ आप. ये नया डिश मैंने सुना है आप अपने हिसाब से बना के खिलाओ. ठीक है मैं अभी ओपन कर देता हूँ गैस. क्या क्या डलता है भैया इसमें? इसमें पहले ये ऑयल थोड़ा यूज कर देता हूँ. हाँ ये पंचामृत का ही ऑयल यूज कर रहे हो आप? हाँ पंचामृत अच्छा ऑयल यूज किया है हमने जो कि कांदा जुनियन कटिंग मारा है. हाँ और मिर्ची ये लंबा काटा है प्याज. तो हरा मिर्ची भी काटा है. हम्म तो टोमेटो थोड़ा आधा वे डाला है. तो अभी थोड़ा मैं मिर्ची और ये यूज ग्रेवी कर. क्या बनाएंगे? ग्रेवी ये ओनियन का ग्रेवी. जो ऑनियन ओनियन और टोमेटो बस अच्छा फ्राई करके. फ्राई करके मिक्सर में पिसाओ. मैं थोड़ा ये मिर्ची यूज कर रहा हूँ. जितना डिटेल से मैडम ने पूछा ना तो नेक्स्ट एपिसोड में मेरे को लग रहा है मैडम बनाने वाली है सेम. कोई बात नहीं. और मैं थोड़ा कांदा यूज कर रहा हूँ. आता पण गोयातले फेवरेट जॉइंट्स खंयचे तुजे? ते खावपाक वचचे आपल्याला खंय वचपाचें? परत प्रत्येक डिश म्हणजे प्रत्येक वेगळे जॉयंटाचेर हांव वचून खाता. आय एम व्हेरी चुजी. आता आमचे गोंयाक वी हॅव मल्टी कुझिन्स लायक विविध राष्ट्राची कुझिन्स आमचे कडेन आयल्यात आणि कुझिन आयिल्ले कडेन यू कांट हॅव अ सिलेक्टिवली फेवरेट जॉयंट. आय एम स्पेसिफिकली एक डिश एक कडेन बरी जाता एक डिश Correct. दुसरे कडेन बरी जाता. सो यू कांट गो इन अ स्पेसिफीक रेस्टॉरंट आनी सगळें तूं घेवपाक शकता अशें कांय ना. सो गोवन टेस्ट जर तुमकां जाय जाल्यार खंयच्या रेस्टॉरंट चडशें प्रिफर करता? गोवन म्हणटा तशें हांव तुमकां सांगता तशें एंटीक मार्दोल आसा रिट्स क्लासीक पाटोय जाता आमकां पणजे जिमखानाय आसा सो थंय वता. बिसायड्स दॅट माय ऑथेंटीक माय ऑल टायम फेवरेट सिन्स कॉलेज डेज वॉज बींग अ वेजिटेरियन दॅट टायम अँड नाव आय प्रिफर तातो कॅफे भोसले ऑथेंटीक गोवन जॉयंट्स आमचे कॅफे रियाल ऑथेंटीक जॉयंट्स आय प्रिफर गोईंग देर. ओके सो हे जाले गोवन हे आणि मल्टी कुझिनांक खंय वता? मल्टी कुझिना परत आमचे पिप्स किचन जालें पणजे असल्यार मडगांव गेलो जाल्यार तातोचें मल्टी कुझिन आसा आनी प्लस हांव जर फोंड्या बिण्या सायडीच्यान जर असलो जाल्यार प्रिफर पॅनोरमा. आणि तुम्ही पॅनोरमाचें म्हाका दिसता तुमी फाटले एपिसोड खुबशे episode खुबशे एपिसोड केल्ले आसात पॅनोरमा. सो 3-4 जाग्यांनी
परत हांव जर हांगा संपूर्ण वास्को सायडच्यान जर गेलो जाल्यार अनंताश्रम. सो दीज आर द प्लेसीस वेर आय प्रिफर टू मूव अराउंड. ओके बट स्मॉल जॉयंट्स भजी बिजी केन्ना खावपाची आसली जाल्यार आवडटा खावपाक केन्ना चीट डेज तुमचे आसता कित्याक तुमचे वर्कआउट्स आसता तुमचे सगळे फिटनेस मेंटेन I live to eat. I live to eat. So Cafe Bosle is a place where I still prefer to eat मिरची, भजी. ते खावपाक हांव थंयच वता. आनीक सालाद भाजी. म्हाका दिसता गोंयकार म्हणले की टिपिकल थंय पावतातूच सगळ्यांना. पावपाकच जाय. जाले आमचे. हे ओके अब मैं थोड़ा सा टमाटर यूज कर रहा हूँ. इतना बस. बस इतना बहुत हो गया. सॉल्ट यूज कर रहा हूँ. पंचामृत सॉल्ट. अच्छा. पिंक सॉल्ट. पिंक सॉल्ट पंचामृत. अच्छा मैं भैया पिंक सॉल्ट ही खाता हूँ. ओके. वही अच्छा होता है. ये थोड़ा जीरा पाउडर और ये थोड़ा चिल्ली पाउडर यूज किया है और ये स्पेशली किचन किंग मसाला आधा चम्मच डाला है और ये थोड़ा चाट मसाला यूज किया है. अच्छा चाट मसाला भी डाला. हाँ चाट मसाला तो थोड़ा चटपटा है. के लिए भैया ने मुझे कहा चटपटा बना के खिलाएंगे तो थोड़ा तो मांगते हैं चाट मसाला. थोड़ा पानी यूज कर रहा हूँ हल्का सा. तोंडाक उदक येवपाक लागले गो. अभी थोड़ा सा लास्ट में बटर यूज कर रहा हूँ. ओके बटर यूज किया. अभी मैं पनीर ऐड करना चाहता हूँ. ये लीजिए. ये अरे क्या ये फ्राई जो कैसे किया है? ये जो पनीर ये हमने 200 ग्राम का लिया है. हाँ. तो फ्राई किया है कि कॉर्नफ्लोर मैदा और थोड़ा जीरा पाउडर थोड़ा मिर्ची पाउडर अच्छा. ये देखिए हमने डीप फ्राई कर दिया. डीप फ्राई कर. डीप फ्राई किया. डीप फ्राई कर. हाँ अभी मैं यूज कर रहा हूँ पनीर. सो ये रेसिपी जो है वो ड्राई बनेगी या उसमें कुछ ग्रेवी आएगी? नहीं ड्राई बनेगी. ड्राई. हाँ. तो स्टार्टर के लिए ये स्टार्टर के लिए है हमारा. अच्छा यहाँ पे स्टार्टर के लिए ओके. ये जो दिया जाता है. तो ऑर्डर कितने आते हैं इसके? ऑर्डर दिन को 7 आता है. अच्छा आप ही बनाते हैं? हाँ मैं ही बनाती हूँ. इंडिया में तो नहीं हूँ तो मैं ही बनाता हूँ. खाने में बहुत ही मतलब ऐसे टेम्प्ट कर रहा है मुझे. ये हो चुके हैं. हाँ तो मैं कोथमीर थोड़ा डाला. फ्रेश धनिया. हाँ फ्रेश कोथमीर यूज कर रहा. सो तुझ्या वेज हितून तुका एडिशन आणि एक हाय. आणि लाईव्ह पळयला करताना आता पळयात न्ही वेजाक आमकां ऑप्शन पळय न्ही. थैंक यू शेफ, आपने मेरे लिए एक वेज डिश बनाई बहुत ही बढ़िया. अलग है. मतलब रोज हम लोग रोज ही सुनते हैं कि पनीर चिल्ली ये वो. ये इन्होंने कुछ बड़ा ट्विस्ट करके बढ़िया इसमें स्वाद डाल के प्याज का पेस्ट बना के बढ़िया से उसको डीप फ्राई करके बढ़िया से जो इंग्रेडिएंट्स डाले हैं सारे घरेलू नुस्खे इस्तेमाल करते हुए बनाया. बहुत ही बढ़िया बनाया. मुझे तो ये एक डिश से मेरा होने वाला नहीं है. ग्रीन पार्क में मुझे आना पड़ेगा फिर से. आइए सर आइए Okay. हमारा. थँक यू दास. इतना बढ़िया डिश बनाया हमारे गेस्ट के लिए. आणि ह्याच नोटाचेर घेऊया एक लहानसो ब्रेक आणि रोखडीच परत येऊया पंचामृता स्वादास्वाद सीझन 3च्या शेवटच्या सेगमेंटात. मॅडम सुगंध तर इतलो बरो येता जाणा. थँक्यू. टिफिना वांगडा त्यो न्यूट्रिशनाच्यो गुडयो दिवपाक विसरू नका हा. आता तू न्यूट्रिशनाच्यो गुळयो विसर. कित्याक? का या तांदळातूच सगळे न्यूट्रिशन मेळटले. पंचामृता फोर्टिफाईड राईस हातूंत आयर्न झिंक फॉलिक ऍसिड विटामिन ए बी सारकेले 9 मिनरल्स आसात. तर हे झाले नाही निरोगी आणि सुवादिक. तर पुराय पौष्टिक आहारा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस असल्यास पुरो. पुराय पोषणा खातीर पंचामृता फोर्टिफाईड राईस. घराघरांनी पंचामृता. Hotel Green Park. We have lobby area for the guests to relax. AC multi-cuisine restaurant with bar, famous for its kebabs and Goan delicacies. AC deluxe and super deluxe rooms for stay. The right place for celebration for parties and events like engagement, weddings, birthday parties, corporate events with open air lush green lawns and AC banquet hall. Enjoy with swimming pool facility. Hotel Green Park, Giri, Mapsa, Goa.
विसवा उपरांत तुमकां सगळ्यांक परत एक फावटी येवकार पंचामृता स्वाद आस्वाद सीझन 3च्या शेवटच्या सेगमेंटान जे आमी घेतली आस्वाद आजच्या दोन्ही रेसिपीजचो आणि आता आमकां जॉइन जाला ग्रीन पार्क हॉटेलचे ओनर अभिजीत वाळके. वेलकम तुमकां. आणि आमचे गेस्ट आमचे बरोबर आसात आणि त्यांच्यानी आमच्या खातीर स्पेशल एक डिश केल्या पटॅटो काफ्रियल. म्हाका दिसता आमी सांगूंक उपकारनाशिल्ले पटॅटो म्हणून आपले टेस्ट करपाक लावंक जाय आशिल्ले न्ही. हांवें सांगलें ना. दॅट्स व्हाय हांवें चुकलें. पण तो एज इट इज हॉटेलियर सो ताका रोखडीच कळटलें. 100% ताणें पळयतनाच ताका ती डिश कळ्ळी आसतली ताणें कितें तरी त्यांनी म्हळें. वास घेऊन ते सांगतो हा. पळोवन सांगतो. तुका तशें आतां तूं पळोवन मातशें एक स्टेप फुडें. ऑफकोर्स हॉटेलियर. व्हेरी एन्थुजियास्टीक म्हणटा तशें आणि फूल पावर फूल जोश आशिल्ले आमचे आजचे गेस्ट. आणि ताणें फक्त जोश आपल्या पुरतोच धरून नाशिल्लो, आमच्या सगळ्या टिमींक तो जोश स्प्रेड केल्लो आणि लायक फूल फॉर्मांची आशिल्ली आमी सगळे जाणां. आणि द वे ते एक्सप्लेन करताले फक्त आमकां कुकिंगूच न्ही पण आज तेंच्यांनी आमकां खुबश्यो टिप्स दिल्या. सिन्स ही इज द प्रोड्युसर डायरेक्टर आणि एक्टर तांचे कडेन आमकां आज खरेंच खूब शिकपाक मेळ्ळें. आनी इट वॉज फन डुईंग दीस शूट विथ यू. Thank you very much. I also love to learn something. I'm also learning. Today, तुमचो chef, the way he cooked it, using natural ingredients. खुबश्या हॉटेलांनी आज कितें जाता, खुबश्या हॉटेलांनी processed products, ready-made, जशे ready-made, ready to use purees, ready to use paste use करतात and then it is prepared. But I must say, hats off to your guidelines without which the chef would find a easy way out, but he is also equally dedicated and passionate to cook food and to serve the platter. Thank you very much. अभिजीत Yes. टेस्ट करपाक I'll I'll serve do you. the first. I'll serve you what it I've will cooked. be my honor and privilege that I'll serve you what I've cooked. आणि मागीर आज परत परीक्षेक घालो तूं म्हाका. आनी एक परीक्षा म्हाका तांचे कडेन मार्क्स पळया कशें चल सो सारिका जे गेस्ट सिलेक्ट करता दे आर टॉप नॉच. सो and bring it to the top notch people. Yes. So सर्व केला. येस नाव म्हजी सत्व परीक्षा पळोवया कशी आसा ती. तुम्ही Definitely. काफ्रियाल चिकन काफ्रियाल खातात Yes. रेग्युलर हे शिवराक. येस आय डोंट नो हाऊ वूड यू ट्रीट दिस. सो हांव तेच सांगपाक गेले की नॉर्मली आमी काफ्रियाल म्हणा किंवा शाकोती म्हणा जे गोंयचे हे जे पदार्थ तेन्ना आमकां समोर फक्त नॉन वेजूच येता. सो नाव टुडे तुमी हय वेज आसात हय आणि आज मकर संक्रांती त्या निमित्तान आमी वेज आसात. सो गुड डे टू टेस्ट वेज थिंग. सगळ्याक हार्वेस्ट फेस्टिवल चालू आसा Yes. थंय. हांव म्हणू शकता आयज की आमी आतां घरानूय सांगतले की वेज दिसा अशे कितें पदार्थ करा की नॉन वेज खाल्ल्याची टेस्ट येवं न्ही. बटाट आसा पोटेटो आणि काफ्रियाची टेस्ट. सो वी आर नॉट मिसिंग एनीथिंग आउट. Except for the इट इज अ नो बट स्टील ते ग्रेवी तुमची इतली बरी जाल्या की ते सगळे आणि पोटेटो इज ऑल्सो गुड. सो वेज दिसा हे खावप म्हणजे आमचे तो दीस धन्य आणि तुमची डिश तुम्ही जे सगळे कलाकृती करून सगळे जे केला इट इज नॉट जस्ट With lot of ॲक्टिंग. इट इज युअर perfection. पुट युअर फुल हार्ट इन इट. इट इज नॉट युअर ॲक्टर प्रोड्युसर डायरेक्टर Thank you. बट यू आर डुईंग नॉट ॲक्टिंग यू आर डुईंग ॲक्च्युअल कुकिंग इट्स अ पॅशन. पॅशन. सो तुम्ही जो प्रत्येक काम तुमचे जे प्रोड्युसरचे प्रोड्युसर करता डायरेक्टर ॲक्टिंग ते कुकिंगच्या हितून तुम्ही कुकिंग हे धरूनच तुम्ही केला. सो इट इज व्हेरी वेल डन. आय हॅव अ सजेशन तुका जर इतले आवडले न्ही वाय डोंट यू इंट्रोड्यूस दिस डिश. Definitely, I'll take a recipe from. He has आता taken. पहिले पहिला. Sir, can I get a job, sir? आम्ही My hotel will be like तपन आचार्य स्पेशल Special potato काफ्रियल. काफ्रियल. Yes. He's joking. ना आमकां असो सदांच रोल मागून सवय आसता. कोण प्रोड्युसर म्हणा सर मेरे एक रोल देतो ना सर. तुम्ही आज येले तिथूनच आता लोक माझ्याकडे येवपाक. Thank you. Appreciate it. Now you can I'll taste taste. our dish of hotel. ती ताणें खूब सुंदर केल्ली. हा. तुम्ही जशी पळोवन सांगतात पळय तसो हांव वास घेतली. म्हाका वास घेवन सादारण अंदाज आयिल्लो खूब बरी आसतली म्हणून. आय एम शुअर. लेट मी चेक. बॉस सुपर्ब. From the heart. आउटस्टँडिंग. हांव हेच सांगतालो की शेफान
ताका सांगिल्लें ताका हांव तेन्ना सांगतालो स्पायसी बनावगे मिडियम स्पायसी पूण मिडियम स्पायसी दीस इज फॉर एवरी पॅलेट एनी वन कॅन हॅव इट इज अमेझिंग सो दिस आर द थिंग्स वॉट यू क्युरेट डिफरंटली अँड दिस इज लायक सुपर्ब खूब 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 बरी आसा प्रत्येक गोश्ट आमी गोंयकार आमी गोंयची जे आतां साबारां एरो खुबश्या रेस्टॉरंटाची नांवां घेतलीं त्या रेस्टॉरंटांनी म्हाका दिसता मसालो जो आसा तो ऑथेंटीक पद्दतीन काडलो वता आनी ताकाच लागून ती आज म्हळ्यार पिढी दर पिढी लोकांची जिबेचेर एक चव जावन बसले दे हॅव बिकम अ ब्रँड नेम जशी तुमची आसा ग्रीन पार्क नोन फॉर लायक सो मेनी इयर्स आय एज अ किड आय हॅव नोन दीस प्लेस आनी आमी ह्या सायडच्यान येताले ह्या सायडच्यान टू ऑलवेज क्रॉस दीस यू कॅन्ट मिस वेन यू कमिंग टू म्हापसा पूण आज सुदैवान म्हाका आज येवन हांगा तुमचे बरोबर जेवणाचो आस्वाद ह्या आस्वाद ह्या प्रोग्रामाक येवन जेवणाचो तुमचे हॉटेलाचो आस्वाद घेवपाक मेळ्ळो आय रियली एप्रिशिएट व्हेरी गुड कंपनी लाभली सो त्याच्या बद्दल धन्यवाद Thank you. आणि सारिकाचे Thank you very much, थँक्यू आणि आमचे आजचे दोन्ही डिशीज सुपर्ब आणि आमी सगळे काबार करपाचे आसा पण आजचे आमचे गेस्ट वेळ काडून हांगासर आयले ताका लागून आमचे टायटल स्पॉन्सर पंचामृता हांचे कडल्यान तांकां एक स्मॉल एक हॅम्पर दितली रिक्वेस्ट करता संजीव नायक जे सेल्स एक्झिक्युटीव आसा पंचामृताचे तांच्यांनी आमच्या आजच्या गेस्टाक ते दिवचे पण एक ल्हानसो मेसेज सगळ्या व्ह्युअर्सां खातीर कित्याक खुबशे जाण तुका फॉलो करता सो एक ल्हानसो मेसेज सगळ्यां खातीर I'll share a experience, piece of my experience. डायट कसो करपाचो जाल्यार डायट करपाचो बट युथाक जर मेसेज दिवपाचो ल्हान भुरग्यांक जर मेसेज दिवपाचो ईट अँड बर्न इज द बेस्ट मेसेज प्लीज बर्न इट टू ईट इज ऑल्सो अ गुड थिंग टू टॉक बिकॉज दे कांट स्टाव यू शूड नॉट स्टाव बिकॉज जेवणाचो आस्वाद जेवणाचो न्ही जिवनाचो जो आस्वाद आसा तो जेवणाक आसा आनी अन्न हे परब्रह्म फूड इज मेडिसीन हे जेन्ना आमी सगळे म्हणटात तेन्ना स्टाव करून आमी आमची इम्युनिटी लो करून जगपाची ना तर जेवपाचें खावपाचें प्रमाण पळोवपाचें जेवणाचें आनी चड प्लस मायनस जाता जाल्यार बंद करपाचें स्टे फिट स्टे फूडी ओके सो हीच मेसेज घेवन आजचो भाग आमी हांगाच सोंपयता परत एक फावटी चडांत चड देव बरें करूं म्हणटा आमचे आजचे सेलिब्रिटी गेस्ट तपन आचार्य हांकां तेंच्यांनी आज वेळान वेळ काडलो आजच्या ह्या कार्यक्रमान हांगासर आयले ते आनी खरेंच आमकां आज तांचे कडल्यान परत एक फावटी सांगता की आमकां खूब शिकपाक मेळ्ळें थँक्यू सो मच आनी कलाकार म्हणलें काय ना आमी सगळे हितून पळयता आनी आज तुमी एक्चुअल तुमचो एक डिफरंट फॉर्म ऑफ आर्ट हांगा दाखयलो सो थँक्यू सो मच आणि आमचे किचन पार्टनर ग्रीन पार्क हॉटेल आणि त्याचे ओनर अभिजीत वाळके तांकां मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा आजचो भाग हांगा सोंपयता पळयत रावात पंचामृता स्वाद आस्वाद सीझन 3 देव बरें करूं